पवन स्तुति पात्र पावन चरित्र रवि सोमा भवनेत्र रमणीय गात्र सीता कल्याण वैभोग में राम कल्याण वैभोग में. हरे कृष्णा. सगळ्यांक श्री कृष्ण लीला म्हणली पेजान तुका स्वागत. सक्कड एकादशी कळी ताजे महत्व काणी सांगून दिवच्याक हांव प्रयत्न करूं अस. आतां पर 27 विजया एकादशत ताजी काणी महत्व 2 दिवस फुडें सांगल्यारी न्हय तुमकां ते काडू कशें प्रिपरेशन करयत. तशेंच आजी आतां हे विजया एकादशीचे काणी सांगुया म्हूण येयली. सक्कड एकादशीक एक नांव यस एक महत्व यस म्हणून इतले भितरीची तुमकां मना गेल्ले आसतलें. सक्कड एकादशीचे महत्व युधिष्ठिराक सांगून दिवचे कृष्णानची. हे विजय एकादशीचे महत्व युधिष्ठिराक सांगून दिवचे श्री कृष्ण परमात्मानची. ते कसं म्हणल्यार श्रीरामचंद्रान सीतादेवीले लक्ष्मणाले ಒಟ್ಟು वनवास करचे वेळारी पंचवटी सुकून सीतादेवीक रावण घेऊन वता. लक्ष्मणाननी श्रीरामचंद्रान वापस पंचवटी येवन पळयतना थंय दिसना. त्या काणी सगळे तुमकां गोत्तस. तशी सीतादेवीक सोदून भायर सरचे श्रीरामचंद्राक आनी लक्ष्मणाक वाटेरी जटायू मेळटा. तशी एक खबर सांगिल कूडले जटायू ते मरता. ताजे नंतर त्यांनी तांगेले यात्रा मुखार सितांची. तशी वाटेर तांकां सुग्रीव मेळटा. तशी वानर सैन्य तांगे ओट्टेता. तशी ताजे मध्य हनुमान स्वामी अशोकवना वचून सीतादेवी तयास म्हूण मना व्हरता. तशीची श्रीरामचंद्रान दिवन पेटयले ते मुद्दी दाखोवन सांगता. तशी उपास श्रीरामचंद्रा लागीं येवन सीतादेवीले खबर हनुमान स्वामी सांगता. तशी लंकाक वचूका पावका म्हूण लेखून समुद्राचे तीरांत येवन पावचे श्रीरामचंद्र समुद्र देवा लागीं वाट सोडून दिवच्याक प्रार्थना करता जाल्यार ताका फल मेळना. तशी आतां आमी कशी लंकेंत पावचे हे समुद्र कशी दांटूचे म्हणून लक्ष्मणस्वामी लागीं निमगिताना लक्ष्मणस्वामी सांगता ते धालभ्य मुनी म्हूण एक श्रेश्ठ जावन आशिल्ले महर्षी आसा. आमकां तांगे लागीं उपदेश निमगुया. तांणी आमकां एक वाट खंडीत सांगून दितलींची म्हणून. तशी ते धालभ्य मुनी लागीं वचून तांणी सीतामातेक सोदून आयिल्लेत श्रीरामचंद्र आनी लक्ष्मणस्वामी येता म्हूण सांगे जल्लल काणी सगळे सांगतना धालभ्य मुनीन सांगचे उपदेश दिवचे एकत विजय एकादशी अनुष्ठान करेची म्हणून. विजय एकादशी कळ्ळी मुंजल्लारी तुमकां सक्सेस जावच्याक आशिल्लें एक वाट तुमगेले मनांतू येतले. तशीची तुमगेले मुखार आशिल्ले सर्व प्रतिकूल साहचर्य दूर जावन तुमगेले लक्ष्य प्राप्ती करूंक तुमकां जुक्कूच्याक जगतले म्हणून. श्रीरामचंद्र धालभ्य मुनीन सांगिल प्रकार विजय एकादशी आचरण करता. तदनंतर श्रीरामचंद्राक उडगास येवचे. ते वानर सैन्यांतू नळ आनी निळा म्हळ्यार दोनी वानर आसाची. तांकां फुडें एक अनुग्रह मेळ्ळा एक वरदान मेळ्ळा. कसं म्हळ्यार तांणी कसं सामान उदका उड्डयल्यार ते बुड्डून वचिना. ते उदकांत वयरीच पोवंत आसतले म्हणून. विजय एकादशी अनुष्ठान केल्ले नंतर श्रीरामचंद्राल मनांतू ते उडगासू येवचे. तशी तांणी रामसेतू बांदिताची लंकांतू पावताची रावणाक दिवश मारून सीतादेवीक मोचन करताची. तसं केल्यार जुक्कू येत नातल्या जुक्कूचे आशिल्ले एक वाट मुखार नातिल्ले राबील जनांक सगळे विजय एकादशी काडल्यार एक उत्तर तांगेले मना आशिल्ले ते एक क्वेश्चन आशिल्ले आन्सर तांकां मेळटले. विजय एकादशी ताजें नांव बरीची विजय प्राप्ती करूंक आशिल्ले एकादशी जाल्यार हे एकादशी काडल्यार आमकां सक्सेस जगतकी म्हूण पळोवया म्हूण लेखून काडली म्हणजे
जेवची ना तुमकां कसं काम करता नाही फस्ट जावक जाल्यार विश्वास येता. विजय एकादशी काडल्यारी म्हाका सक्सेस जेवच्या जगता, म्हाका सक्सेस जेवच्या कशी वाट मिगेल मन येता, देव दिसयता म्हळ्यार विश्वासारी कोण विजय एकादशी काडटा तांकां तांगेले आशिल्ले प्रतिकूल साहचर्य सर्वय अनुकूल जगताची त्यांनी सक्सेस जगताची. 26 सूर्यास्तमय नंतर आम्ही व्रत सोर करतांची पायचे दिसारी दनपार जेवण करयेत. ताजे नंतर सात्विक जावन आशिल्लें खाण आमकां खावेत. एकादशी दिवसू आयतारा संडे सकाळी सूर्योदयाचे फुडें उठोवन आमी केन्नाय करची बरी दिव जळोवन देवा लागीं प्रार्थना कोण घेवका. आमकां गोत्तस सर्व व्रत आसुकूनय श्रेष्ठ ते एकादशी तितले कठीणत एकादशी. आमी दूध दाथाय पिनाशी नातलारी दूध आनी फ्रुट्स खावन काडचे जनांक जाल्यारी ते काडता काडता अभ्यास चतल शिवाय सुरवे जावन काडचे जनाक ते मस्त कठीण जावन दिसता. काडूक आमकां देवाल अनुग्रह मेळणूची जावका. तन देवा पांय पोणू व्रत सूर करचे. विष्णू सहस्त्र नाम की नातलारी नाम जपची कितले वेळ जाता तितले वेळ आमकां नाम जप करयत. तशी एकादशी दिवस सगळेची आमी देवाले उडगासारी आसून द्वादशी दिवसू सकाळी 6:48 to 10:48 पारणा टायम येता. ते वेळ भितरी तुळसी तीर्थ पिवन आमगेले व्रत पूर्ती करयत. घरा सुकून पूर्ती करचे जनाक तुळशी कल्ल उदक पिवन व्रत ब्रेक करयत. देवस्थाना वचून पूजे जतरी तीर्थ घेवन व्रत ब्रेक करयत. विजय एकादशी महत्व तुमकां सगळ्या जनांक मना गेल्लें आसतल म्हूण लेखता. तुम्ही सकडे एकादशी आचरण करतलींची म्हणून विश्वास करता. सर्वं कृष्णार्पणमस्तु.